डेंटल महाविद्यालयातल्या चलयांच्या हॉस्टेलातल्या बाथरूमातल्या व्हिडिओ काडपाच्या कथित प्रकरणाच्या केसीत म्हयनो जायत आयलो तरी प्रोग्रेस दिसना। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पुलिसेन आजून त्या संशयित स्टुडंटाचो मोबायल फॉरेन्सिकाक धाडिल्लोच ना। कॉलेजीची पॉश समिती प्रकरणांची चौकशी सुशेगाद। कॉलेजीन दुबावित विद्यार्थ्यांक 6 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड केला। 19 मेयाक डेंटल कॉलेजीच्या एका फायनल इयर स्टुडंटाक चलयांच्या हॉस्टेलाच्या बाथरुमा भायर धरलो। तो बाथरुमाच्या खिडकेंतल्यान व्हिडिओ काडटालो म्हूण दुबाव। त्या वेळार एक चली स्टुडंट बाथरुमान आशिल्ले। केशीत आतां मेरेन कितें जालां तें अशें, चली स्टुडंटांनी बोवाळ केल्या उपरांत तो चलो स्टुडंट गटारांत लिपून रावलो। धरल्या उपरांत आपूण थंय सच्चो येवपी म्हूण त्याच स्टुडंटान सांगलें। आनीक एका चलयेन 2 दीस पयलीं ताका त्याच जाग्याचेर पासयो मारतना पळयल्लो। त्या संशयित स्टुडंटान ह्या पयलीं बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतालो वा तांकां बाथरुमांत आसतना पळयतालो काय म्हूण चली स्टुडंटांक हुस्को। स्टुडंटांनी आनी गार्डांनी ताका धरून मोबायल वॉर्डना कडेन दिलो। वॉर्डनान फोनाची गॅलरी तपासून काय ना म्हणून मोबायल परत दिलो। चलया स्टुडंटांनी पयलीं डिना कडेन कागाळ केली। वॉर्डनान मोबायलाचे फॉरेन्सिक एनालायसीस करपाची मागणी केली। फॉरेन्सिक एनालायसीस करपाक FIR गरजेची आशिल्ल्यान भुरग्यांनी गर्ल्स हॉस्टेलाच्या नांवान आक्षे पुलिशेंत 23 मेयाक कागाळ केली। घडणुकेच्या 4 दीस उपरांत सद्याक त्या स्टुडंटाक सस्पेंड करून घरा धाडला। पुलिशेन 29 मेयाक म्हणजे FIR जातकीच 6 दिसांनी ताचो मोबायल जप्त केला। कॉलेजीची पॉश म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट समिती ह्या प्रकरणाची चौकशी करता। सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण त्या हॉस्टेलाची चलया विद्यार्थी तपासाच्या स्पीडीचेर सातीस वेदनात। ताकाय कारणां आसात। त्या चल्याक स्टुडंट आनी गार्डांनी धरल्या उपरांत आपूण थंय मोबायलाचेर उलोवपाक सदांच येवपी म्हूण ताणें सांगलें। हीच गजाल पुलिशेन विचारल्या उपरांत ताणें आपूण सिगरेट ओडपाक गेल्लो म्हूण सांगलें। चलयांच्या बाथरुमाच्या खिडक्यो मोडल्यात, कोणूय भितर सहज पळोवपाक शकता। तो स्टुडंट रातचो सदांच थंय कित्याक येतालो म्हूण दुबाव। चूक करूना जाल्यार स्टुडंटांनी आवाज केल्या उपरांत तो गटारांत वचून कित्याक लिपलो। त्या स्टुडंटान डिनाक माफी पत्र दिला, तातूंत आपूण अशी चूक परत करचो ना म्हूण सांगला। केशीक वाटता 12 विटनस आसात, मात पुलिसांनी आजून मेरेन दोगूच विटनसांचो फोनार स्टेटमेंट घेतला। बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटान भायर आशिल्ल्या त्या स्टुडंटाक पळोवंक नाशिल्लो। पुलीस म्हणटा विक्टीम कोण तें स्पश्ट ना। केस हॉस्टेलाच्या नांवान जाल्या। कॉलेजीच्या समितीन चौकशी सुरू केल्या, मात म्हयनो जायत आयलो तरी अर्द्यापासून विटनसांची जबानी घेवंक तांकां आजून शक्य जालें ना। समिती विटनसांची जबानी घेता तेन्ना तो स्टुडंट थंय हजर आसता म्हूण कळटा। त्या सुवातीचेर CCTV आनी लायटी ना। सद्याक कॉलेजीन त्या बाथरुमाच्या मोडिल्ल्या खिडक्यांचेर तात्पुरते बोर्ड मारून कव्हर केला। GMCत मंत्र्यान एका दोतोराचो उतरांनी अवमान केलो म्हूण मोठो बोवाळ जाल्लो। दुसऱ्या वाटेन GMCच्या कुशीक आशिल्ल्या डेंटल कॉलेजीच्या चलया स्टुडंटांचेर आशिल्ल्या ह्या अरिश्टाचेर संबंधितांचे फावो तशें लक्ष पडलाशें दिसना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।